च्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकर. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. गुन्यांव फांट्यावरवीं जातली बाणस्तारी अपघात प्रकरणाची चवकशी. सांजे मेरेन सरकार काडूं येता आदेश. बायलेची कळ काडपाचें प्रकरण IPS अधिकाऱ्याचे आयले आंगलट. केंद्रीय गृह खात्यान केल्या निलंबनाची कारवाय. तिरंग्याचो अवमान करप्याचेर 3 दिसां भितर करात कारवाय. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाची मागणी. केरिये खांडेपारा बशीक अपघात. 3 जाण जखमी. उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केल्यात भरती. कुळेच्या बिंबल बंधाऱ्याचेर सापडली अनवळखी मनशाची कूड. पुलिशेन केलो पंचनामो. फुडलो तपास सुरू. बँकेतली नोकरी सोडून पुणेच्या शेखर वस्तान जपल्या लाकडी मखराची कला. फाटली 27 वर्सां करता लाकडाचे मखर. आता पळयात खबरो विस्तारांत. बाणस्तारी अपघात प्रकरणाचो तपास क्रायम ब्रांची कडेन दिवपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो युक्तिवाद सरकारी वकिलान कोर्टान केलो. देखून मर्सडीज कार चालक परेश सावर्डेकराच्या जामीन अर्जावेली सुनावणी उच्च न्यायालयान सोमार मेरेन राखून दवरल्या. बाणस्तारी अपघात प्रकरणात एक महत्वाची अपडेट समोर आयल्या. सरकारी वकिलान उच्च न्यायालयात केल्या युक्तिवादा प्रमाणे ही केस खंय क्रायम ब्रांची कडेन वर्ग करूं येता. आयज मुख्यमंत्री हे विशींचो आदेश काडूं येता. ह्या प्रकरणात आता एक महत्वाचो टर्न येयला की ही केस क्रायम ब्रांची कडेन वर्ग करपाची मागणी कुमारजुवेचो आमदार राजेश फळदेसायान केल्या आनी ती मागणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयकून घेतिल्ल्याचे कळटा. काल हे विशींची सुनावणी जाली आणि ती आयज हे विशींचो निवाडो राखून दवरलेलो. ह्या प्रकरणात तेका आदींच 8 दिसांची ख्यास्त जाल्ली आणि उपरांत तेका 14 दिसांची न्यायालयीन कोठडी सुनायल्या. तेची बायल जी मेघना सावर्डेकर आसा तिने एंटीसिपेटरी बेला खातीर अर्ज केल्लो. तेची सुनावणी 23 ऑगस्टा मेरेन राखून दवरल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर सुशांत गांवस. बायलेची कळ काडपाचो प्रकार IPS अधिकाऱ्याच्या आंगलट आयला. केंद्रीय गृह मंत्रालयान ह्या प्रकाराची दखल घेऊन IPS अधिकारी डॉक्टर A. कॉन हांकां निलंबित केल्यात. केंद्रीय गृह मंत्रालयान डॉक्टर A. कोण हांच्या निलंबनाचो आदेश जारी केला. गृह मंत्रालयाच्या आदेशाप्रमाण IPS अधिकाऱ्याक परवानगी बगर मुख्यालय सोडपाक मनाय केल्या. डॉक्टर A. कोण हे एकमूट कॅडराचे 2009 बॅचीचे IPS अधिकारी आसात. दिल्ली पुलिशेंतय तांणी म्हत्वाच्या पदांचेर काम केलां. एका नायट क्लबान डॉक्टर A. कोण हांणी बायलेची कळ काडिल्ल्याचो तांचेर आरोप आसा. ह्या प्रकारा उपरांत तांचो पदभार काडून घेतिल्लो तशेंच विभागीय चवकशी चालू आशिल्ली. गोंय विधानसभेतूय ह्या विशयाचेर चर्चा जाल्ली. त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान कारवायेचो इशारो दिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पेडण्या सरकारी संकुला सामकार स्वातंत्र्य दिसाचे कार्यावळी वेळार तिरंग्याचो अवमान जाल्लो. ह्या प्रकरणात दोशी आशिल्ल्यांचेर 3 दिसां भितर कारवाय करची, नाजाल्यार हो विशय राष्ट्रीय पावण्यार व्हरून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक निवेदन दितलो, अशी शिटकावणी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान दिल्या. पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकाक फुलां ओंपल्या उपरांत विजय उलयतालो. 3 दिसांनी एक्शन जायना जाल्यार वी वील टेक दीस अप एट द सेंट्रल कोड म्हणून आसा आनी ध्वजाचो अपमान ना जावचो. कॉन्स्टिट्यूशन आनी कायदे सेफगार्ड जाला ते आतां फॉलो जाता ना हें पळोवप सरकाराचें काम. आनी जर जायना जाल्यार कोण करना ताजेर एक्शन जावंक जाय. जावंकूच जाय. रिपिटेशन इन द फ्युचर
तूं जर फाटलें माफ करता जाल्यार फुडें जातलेंच. कित्या वयल्यान आनी फुडें जावपाक कोण आडयता. फाटलें जाल्लें जर शिक्षा जाली जाल्यार फुडें जावचें ना. कायदो सगळो म्हाका दिसता कायदो पूर्ण कंप्लीट आहा. ताका हें जर अशें जाता जाल्यार वी विल हॅव टू एस्केलेट दीस इश्यू टू द सेंट्रल लेवल. प्रायम मिनिस्टराक लेटर दिली की गोंयांत हें चालू आहा, तुजे पार्टीचो सरकार, तुका ताजेर कितें दिता. बुधवारा सांजेच्या वेळार दिवचलच्यान फोंड्या वचपी बशीचो केरये खांडेपार हांगा अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बस चालकाचे स्टेरिंगा वयल्यान नियंत्रण सुटिल्ल्यान बस रस्त्या भायर गेल्ली. बशीन आशिल्ल्या 3 प्रवाशांक किरकोळ दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. हाचो फुडलो तपास सुरू आसा. धारबांदोड्या कुळ्या बिंबल बंधाऱ्यात एका अनवळखी मनशाची कूड सापडली. जाल्यार शिगांव पुरातत्व खात्यात कार्यालयात सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करपी लक्ष्मण शेळके बुधवारा दनपारच्यान बेपत्ता आसा. धारबांदोड्या म्हालांत 2 घडणुकांनी एका अनवळखी मनशाची कूड मेळ्ळा जाल्यार एकलो बेपत्ता जाला. कुळ्या बिंबल बंधाऱ्यात अनवळखी मनशाची कूड कुशिल्ल्या अवस्थेत सापडली. कांय दिसां फाटीं एकलो गरोवपाक गेल्ले कडेन 60 वर्सांचो जाणटो बेपत्ता जाल्लो. ही कूड ताची काय आनी कोणाची हाचो तपास चालू आसा. कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे धाडल्या. मजगतीं शिगांव पुरातत्व खात्याच्या कार्यालयात सुरक्षा रक्षक म्हूण कामाक आशिल्लो लक्ष्मण शेळके हो 27 वर्सांचो तरणाटो बुधवारा दनपारच्यान बेपत्ता आसा. ताचे चप्पल, कपडे आनी मोबायल काल्या न्हंयच्या देगेक सापडल्या. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून लक्ष्मण शेळकेचो सोद सुरू केला. आयज आमी शिगांव सातेरी देवळा कडेन जे आसा जो कालेचो भुरगो MTS म्हणून शिगांव आशिल्लो, जे आमची पुरातन हांगा वस्तू संग्रहालयांतली भरपूर अशी वस्तू आसा थंय तो आसता. हांगा सेक्युरिटी जो हेजे MTS म्हणून आशिल्लो तेन्ना तो भुरगो काल हांगा दनपार काम आपले निवळ बी करून तो हातपाय धुवपा खातीर पांड्यार गेलो. तेजी कितें कारण तेजी हातपाय धुवपाक गेले तेजे कपडे सगळे वयर आशिल्ले, चप्पल आशिल्ले, कपडे आशिल्ले, मोबायल आशिल्लो, हांगा सगळे तेजे वयर आशिल्ले. पूण कालच्यान तो बेपत्ता आसा आनी ताजे आतां तो कितें तो बुडला काय खंय गेला तो कांयच खबर ना. सद्याक हांगा लायफ गार्ड येयल्ले आसा, अग्निशामक दल येयल्ले आसा, पुलीस आसा मोठ्या प्रमाणात, लोकल आसा आनी तेंची कुटुंबी मोठ्या प्रमाणात हांगा आसा. सगळी शोधाशोध चालू आसा. अजून पर्यंत ताचो तात्पत्तो लागना. दुसरी एक गजाल आसा कुळ्या वाठारांत गेल्या फाटल्या गेल्या 20 दीस पयलीं एक गोरोबा बसले कडेन दुसऱ्या न्हंयेन गोरोबा बसले कडेन एकटो व्हांवून गेल्लो तेन्ना मोठ्या प्रमाणात पावस पडटलो, तो व्हांवलो तेन्ना काल एक बॉडी मेळ्ळ्या, एक बंधाराक लागून बॉडी मेळ्ळ्या, एक 15-20 दीस. तेकांची ती बॉडी तेजी 60 वर्सांचे ते मनशाची आसूं शकता. जेन्ना पोस्टमॉर्टमाक धाडल्या बॉडी अजून मेरेन अहवाल काय आयलो ना. अहवाल जेन्ना येतलो तेन्ना पुलीस रिपोर्ट जेन्ना मेळटलो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तेन्ना कळटलें ती बॉडी तेजी जाल्यार. मंत्र टीव्ही खातीर शिगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. चवथीक गणपतीचे मखर हो एक मुखेल घटक आसता. गोंयांत लाकडी मखरांची पिढ्यान पिढ्यांची परंपरा आसा. गोंयांत आतां अशी मखरां करपी कलाकार हाताच्या बोटार मेजपा इतलेच उरल्यात. तातूंतलो एक मखर कलाकार आडपय फोंडेचो शेखर वस्त. पळया गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. आडपयचो शेखर वस्त ह्या 47 वर्साच्या अष्टताशी कलाकारान बँकेत नोकरेची ऑफर सोडून आपल्या आवडीच्या कला क्षेत्रांत आपलो फुडार करपाचें येवजिलां. आतां सध्या चवथ लागीं पाविल्ल्यान मखरां करपाक शेखर बिजी आसा. आमी ही मकर करपाक लागल्यार म्हाका दिसता कमीत कमी एक 27-26 वर्सां जालीं आसतलीं. आनी पयलीं हांव घरा कडेन करतालो. हांगसर शॉपाचेर येयल्यार म्हाका हांगसर 16 वर्सां सुमार जाल्यार. तर आमी अशें पयलीं घरा कडेन जेन्ना करतात तेन्ना आमकां ऑर्डरीचेरूच करताले. तेन्ना कमी प्रमाणांत करताले आमी ऑर्डरीची मकरां. आनी पण 4 बाय 8 फुटाची तीं आसतालीं, व्हडलीं व्हडलीं करून दिताले. पूण जेन्ना हांगसर शॉपाचेर पावले आमी तेन्ना कितें जातालें, जे कस्टमर आसा ते टायमार येताले मागीर आमचे कडेन सांगपाक. तेन्ना आमचे कडेन शक्य नाशिल्लें ती इतलीं करपाची मकरां. म्हणून आमी आतां सद्याक विकपाक खातीर करता. तेका आमी करता विकपाकूय बी करतात.
विकपाक करता ती मकरां कितें आसा अंजे टायमाचेर येता जाल्यार तांकां दिवपाक मेळटा न्ही म्हणून आनी मागीर ऑर्डरीचें आसता व्हडली मकरां आनी ही जी मकरां आसा न्ही ती हार्डबोर्डाचेर आमी रंगयतात आनी वॉटर कलरान हार्डबोर्डाचेर ताका एक टॅक्चर आसता हो पळय न्ही असो तो कॅनवासाचो टॅक्चर असो दिसता असो पळोवपाक तेजेर आमी ते रंगयत आसतना आमकां कॅनवासाचो फील हाडपाक मेळटा अशें तेजें स्पेशल सरकारी नोकरी तुमच्या नशिबान आसली जाल्यार ती मेळटलीय बीन आनी हे तरुण आतां सद्याक शिकलेले भुरगे आसा तेंच्यांनी आपल्या टॅलंटाचो यूज करून आपणें स्वता पुरते कितें तरी आपूण करून दाखयतलो म्हणून आपणें स्वताकूच झडपा जाय सरकारी नोकरी एक दीस तुज्या नशिबान मेळ्ळी जाल्यार बरेंच जालें नोकरी करून सायड बिजनेस म्हणून तुमी कितें कलेचें हें चालू दवरपाक शकता पण आयज पर्यंत हांवें हांगसर सरकारी नोकरी खातीर म्हाजे खातीर येयल्ली सुद्दां बँकेक म्हाका काम येयल्लें बीन पूण म्हाज्या बापायन म्हाका कितें सांगलें शेखर तुज्या हातीन ही कला आसा ती कलेच्या आदाराचेरूच तूं तुजें नांवूय जातलें तुगेलें आनी तुगे 4 पयशे तुजे पाड करपा पुरते तूं कितलें म्हण जाय अशे पद्दतीन म्हाज्या बापायन सांगलें आयज म्हाका तें सक्सेस सो दिसता म्हाका म्हाका नांवूय जालें हे कले भितर आनी 4 पयशे मेळटाय म्हाजे भुरगीं बीन म्हाजे कलेचेर मुखार कलेनूच मुखार सरता चित्रकला हस्तकला ह्या कलेबरोबर तो एक नाट्य कलाकार हार्मोनियम वादक आणि भजनी कलाकार ताच्या कलेच्या क्षेत्रांत ताच्या घरकान्नीचोय ताका मोठो आदार म्हाका संगीताचो सामकी आवड आशिल्ली तेन्ना हांवें सुरवातेक एक 20 वर्सां पयलीं हांवें लाडू गावणेकारा कडेन शिक्षण घेवपाक स्टार्ट केलें क्लासिकलाचें आनी इल्लें करून हांवें तें 10-15 वर्सां शिक्षण घेवन विशारद पर्यंत जें शिक्षण घेतलें तें शिक्षण घेवपाक कारणय आशिल्लें आमच्या देवळाक आमचे दत्त महाराजाचें एक देवूळ आनी पांडुरंग महाराजाचें एक देवूळ थंय भजनाक भितर म्हाका पेटी जावं अभंग बिभंग म्हणपाची अशी आवड आशिल्ली म्हणून हांवें तें शिक्षण घेतलेलें ना म्हाका पयलींच्यान आवडी आसा हितून रंगकामाची त्या खातीर म्हाका ताका सहकार्य करपाक म्हणजे चड सोंपें गेलें आनी म्हाका दिसता की आमी इको फ्रेंडली हें करतात न्हू जेणे करून हे आमच्या मखर जसं पळय न्हू ते इको फ्रेंडली म्हणजे ते एनवायरमेंटाक कांयच ताजो दुश्परिणाम ना आनी तेजो चड वर्स वापर करपाक मेळटा म्हणून आमी तितून चड लक्ष दिवन आमी तितूनच हें घेतलें आमकां थर्मोकोलाची सुद्दां जायती मकरां येयली पूण आमी तेजो ऑर्डर घेवनात कारण हें आमकां दिसलें की हेजे पेक्षा आनी बरें वेगळें आमी कांयच करपाक शकनाशिल्लीं म्हणजे पर्यावरणाक खातीर आनी ही चड टिकाव आसले कारणान लोकांगेर चड वर्सां बीन उरतली हे तेजो उद्देश आसले कारणान हांवेंय ताका तितूनच भर दिवया आमी बाकीचे म्हणजे थर्मोकोलाचें हितून नाका अशें म्हणून हांवें ताका दर एकल्यान जिणेंत आपल्या कडेन आशिल्ल्या कलेचो वापर करचो सरकारी नोकऱ्यो आसाच पूण आपली कला लोकां मुखार सादर करपाक मुखार सरचें असो शेखराचो तरणाटे पिळगेक सल्लो आमची ही कला दुसऱ्या कडेन पावपाकूच जाय जे कोण इंट्रस्टेड भुरगे आसा जेका कोणाक चित्रकले विशयी समज आवड आसा जाल्यार आमचे कडेन देवान दिल्ली कला म्हाका पावरफूल दिल्या ती हांव दुसऱ्यांक शिकोवपाकूच खातीर आसा तुमी केन्नाय येवपाक शकता तुमचे पोर्ट्रेट वेगळे वेगळे पद्दतीचे काडपाक शिकोवपाक शकता हांव लँडस्केप काडपाक शिकोवपाक शकता मकरां ही आमची हार्डबोर्डाची मकरां वेगळे वेगळे डिझायन घालून करपाक शिकपाची जे उमेद आसा जे भुरग्याक ताणें अवश्य येवचें आनी बेस्ट पैकी शिकोवपाक शकता एकनाथ खेडेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही भारत देश मानवी शक्त आणि बुद्धीन म्हान आसा फक्त देशाकूच न्हय जाल्यार जगाक म्हान करपाची ताकद आमच्यार आसा अशें मत सुलक्षणा सावंत हांणी उक्तायलें सांखळेच्या रवींद्र भवना वतीन आयोजीत केल्ले देशभक्ती समूह नाच सर्तीचें उक्तावण केले उपरांत सुलक्षणा सावंत मुखेल सोयरी ह्या नात्यान उलयताली भारताच्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान बिरेस्तार ह्या सर्तीचें आयोजन केल्लें सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याक रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष विठोबा घाडी स्वाती मायणकर आणि परीक्षक हजर आशिल्ले सगळ्यांनी भाशण आयकलाच आसतलें आनी म्हाका दिसता परत 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 आमी तेंच आयकतले कितें अशेंय बी दिसता आसतलें पण हांव सदांच म्हणटा की आयज म्हजो देश जो आसा हो सगळ्यान लोकसंख्येन सगळ्यात जास्त व्हडलो देश जो आसा हो म्हजो देश आसा 800 कोटी पॉप्युलेशनान म्हणटात सो म्हजो देश 143 कोटी आसा पण हो देश फक्त पॉप्युलेशनान न पळयता आमी इतलें पळोवपाक जाय कित्याक वी हॅव अ ग्रेटेस्ट ह्युमन रिसोर्स आमी सगळ्यान व्हडली मानवी शक्ती आसा आनी सगळ्यान व्हडली बुद्धीची शक्ती ही आमच्या देशान आसा हें आमकां लक्षांत दवरपाक जाय कित्याक जेन्ना आमची बुद्धी आनी आमची मानवी शक्ती आमी बऱ्यांतलो बरो तेचो वापर करतली तेन्ना म्हजो गांव म्हजें राज्य म्हजो देशच न्ही पण म्हजें विश्व बरें करपाची
ताकद जी आसा ती आमच्या तुमच्यान सगळ्यांक आसतली. शिरोड्या प्राथमिक भलायकी केंद्राची भलायकी अधिकारी दोतोर अक्षया पावसकर हिका ड्युटेरूच दुर्दैवी मरण आयलें. तिका अचकीत घुवळ येवपाक लागली आनी तिची भलायकी इबाडली. मरणा फाटलें नेमकें कारण अजून कळुना. हे घडणुकेची सखोल चवकशी करतले म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. आता एक महत्वाची अपडेट म्हटल्यार शिरोडा हांगासर काल मंगळारा राती एक मरण आयले डॉक्टराक. ड्युटीचेर आसतना डॉक्टराक अक्षया पावसकर हांकां अचानक मरण आयलें. ती घोळ्यून पडली आनी खरें म्हटल्यार मरणाचे कशें मरण आयलें हेजें कारण आजुनूय नेमकें खबर ना. ताचे खातीर आमी तुमकां अपडेट दीत रावतली. ताचे पयलीं हाचेर खोलायेन चवकशी जातली अशें विश्वजीत राणे हांच्यांनी सांगलेलें आसा. जाल्यार पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आयुष हॉस्पिटल आनी गोमेकोचे सॅटेलायट ओपीडी सांखळे सुरू करतले. सांखळे सामाजीक भलायकी केंद्रात नेत्र चिकित्सा ऑपरेशन थिएटराचे उद्घाटन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी जालें. या ऑपरेशन थिएटरा वरवीं लोकांक फुकट भलायकी सेवा मेळटली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तावणा वेळार सांगलें. दोन गजाली मेजर करता. एक आमचे आयुष हॉस्पिटल धारगळे जे सुरवात जाला ताची हांगासर आमी ताची एक ओपीडी जेका सॅटेलायट ओपीडी म्हणटा ताची ओपीडी आमी सांखळेच्या हॉस्पिटलांत सुरवात करता. बट तेजी ओपीडी ताळयो मारून जावचे ना. तेजी ओपीडी कित्याक खबर आहा तुमकां? ताजी ओपीडी तुमी दिनचर्या फॉलो करचो, तुमचो ऋतुचर्या फॉलो करचो, तुमकां दुयेंसां जावची न्ही म्हणून सुरवात करता. आणि ताका लागून म्हणजे ताज्या ओपीडीचेर जर पेशंट वाडले जाल्यार ऑटोमॅटिकली आमच्या PHC आनी CHC थोडेशे पेशंट कमी जातले. म्हणून आमी आयुष हॉस्पिटलाची सॅटेलायट ओपीडी आमच्या CHCत सुरवात करता. वीकली एकदा किंवा दोनदा धारगळच्या जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे आयुष हॉस्पिटल जाला ताची ओपीडी जातली. आणि आतांच म्हाज्या कडेन हेल्थ मिनिस्टर उलयताले की वीकली एकदा किंवा मंथली ट्वायस आमी GMCची सॅटेलायट ओपीडी जेका स्पेशलायज्ड ओपीडी जेका म्हणटा GMCतली एखाद्या दुसरो आमी डिसायड करतले की खंयचे डॉक्टर्स हांगा येवपाचे. इवन दो ताची GMCची सॅटेलायट ओपीडी आमी सांखळेंत सेंट्रली म्हणजे पुराय बिचोले तालुक्यांतल्या लोकांक हाचो फायदो जो आसा ह्या ओपीडीत मेळपाक जाय म्हणून ती सुरवात करता. म्हाका सांगलें मुख्यमंत्रीन की डॉक्टरान सांगलें की ताबडतोब आमकां सांखळेचे हे सुंदरशी फॅसिलिटी जे केल्या आनी तेंची कल्पना जी आशिल्ली की आय फॅसिलिटीजा खातीर आनी जे कितें सर्जरीज जाता ते रेप्लिकेट दुसरे कडेन जावपाची ना. पूण हे सांखळेचे जे आमी फॅसिलिटी तयार केल्या ह्या पूर्ण बिचोली तालुक्यान सत्तरी तालुक्यान परिसरांतल्या लोकांक तेजो भरपूर फायदो जातलो. ह्यो फॅसिलिटीज पयलीं केन्ना आमी विचार करूं ना की आमच्या परिसरान येतले. आयज सांखळी सारख्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज उपलब्ध जाता. आनी मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी सांगलेलें आसा की फुडले 30 दिसां भितर सगळे OT हे ऑपरेशनलायज करपाची गरज आहा. आनी ऑपरेशनलायज करपाक जे मॉडल आमी वापरतले ते मॉडल बेगिना बेगीन फायनलायज करून आमचे कडेन धाडात. म्हणजे प्रत्येक शहरान, प्रत्येक गांवान, प्रत्येक वाठारान जे खंय आमचे हॉस्पिटल्स आहा ते प्रत्येक फॅसिलिटी, प्रत्येक OT हे फुल्ली कमिशन आमकां करपाक आमकां संदी गावतली. शेतकी धोरणाच्या मसुद्यात विजन आणि मिशनाचो उणाव आशिल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला. तशेंच ल्हान आनी व्हडल्या शेतकारां मदीं कसलोच फरक केल्लो ना.
हे शेतकी धोरण शेतकाऱ्याकडेन चर्चा करून न्ही जाल्यार एसी रुमान बसून केल्ल्याचें विजय म्हणटा. कंत्राटी आनी सामुहीक शेतां केले बगर पडींग जमीन लागवडी खाला येवची ना अशेंय विजयाचें म्हणणें. So basically, lack of ability to frame a comprehensive policy and a roadmap. Roadmap for what? Roadmap to achieve doubling of farmers' income by 2022. आता अजून 10 पॉइंट्स आहा. पहिलो म्हणजे तो आउटडेटेड डेटा. डेटा केन्नाचो घेतला? 2001 आणि 2006 फॉर एक्झाम्पल तुमकां एक पॉइंट आउट करता हांव. ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया असा कितलो तेन्ना 1,62,505 हेक्टर केन्ना आशिल्ले 2006. आता पयर आमचो परफॉर्मन्स रिपोर्ट मॉन्सून सेशनात तो टेबल केला थंय म्हणटा 1,44,792 हेक्टर. म्हळ्यार द पॉलिसी इज बेस्ड ऑन रॉंग डेटा विच इज आउटडेटेड. फ्रेश डेटा कन्सल्ट करूंक ना. एक जालें. दुसरें म्हणल्यार सगळ्यो स्किमी आहा त्यो पुरायल्या हांगा सगळ्यो एक केल्या आनी पॅकेज केल्या आनी पॉलिसी म्हणल्या. सो देर इज नो विजन, देर इज नो मिशन, देर इज नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑर ऑब्जेक्टिव्ह नाच. फकत सगळ्यांक एक केल्या आनी काडून घालना. तिसरें म्हणल्यार खंयची पॉलिसी करतना स्वॉट एनालिसीस म्हणटा. स्वॉट एनालिसीस म्हळ्यार कितें? स्ट्रेंथ, विकनेस, ऑपॉर्च्युनिटी आनी थ्रेट. एक स्वॉट एनालिसीस करप आसता. ही स्वॉट एनालिसीस करूंकूच ना. चवथें म्हणल्यार स्मॉल फार्मर आनी लार्ज फार्मर. आतां आमच्या हातून कशें आहा, ल्हान शेतकरी आसता, एक बांदी तेजी हांगा आसता, फुडली थंय बांदी आसता. हो धाकटो शेतकरी तो आपले पोट भरपा खातीर आपल्या घरान तांदूळ व्हरून ते आपले फॅमिलीक फीड करपा खातीर हो स्मॉल फार्मर आसता. ही जी पॉलिसी केल्या तातूंत देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज फार्मर. डिस्टिंक्शन काय ना, सगळ्यांकूच एक हातून मेजल्या. म्हादय अभयारण्य आणि वाघ संरक्षित वाठाराचो विशय सरकारान गंभीर्यान घेवना असो आरोप पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान केला. कर्नाटकाचे कळसा, हलतरा, भंडुरा आणि सुर्ला हे धरण वजा बंधाऱ्याचे काम नेटान चालू आसा. गोंय सरकाराच्या घाळपणाक लागून फुडले पिळगेचेर परिणाम जातलो अशी भिरांतूय तांणी उक्तायल्या. म्हादय जावं वा वाघ संरक्षीत क्षेत्र दोनूय विशयांचेर गोंय सरकाराक गांभीर्य ना म्हणपाचे पर्यावरण अभ्यासक राजन केरकर हांणी सांगले. कर्नाटकाचे चालू आशिल्ले काम पळयत जाल्यार ते तांकां जाय ते करपाक यशस्वी थारतले. गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टान केस मांडटाना घाळपणां जावची ना हाची जतनाय घेवप गरजेचें आसा अशेंय केरकार उलयले. ह्यो म्हादयच्या संदर्भान गजाली ज्यो सांगता त्यो पयलीं जश्यो सांगता तश्यो सांगत आसा की आमी हे करता, आमी ते करताले आनी कर्नाटकाक आमी रोखपाक यत्न करताले. पूण त्या अर्दान कर्नाटक जे आसा हो आपलो जो कळसा, भांडुरा, हलतरा आनी सुर्ला हे जे 4 धरणाचे प्रकल्प आसा, बंधाऱ्याचे प्रकल्प आसा ते पूर्ण करपाक नेटान लागलेले आसा. तेंच्यांनी पयशांची तरतूद जी आसा ती ह्या सरकारान जे थंय सत्तेर येयलेले सरकार आसा सिद्धरामय्या सरकारान तेंच्यांनी जशें निवडणुकीन अभिवचन दिल्लें त्या अभिवचनानुसार तेंच्यांनी पयशांची तरतूद केल्लेली आसा. आनी हो प्रकल्प जो आसा हो बेगोबेग पुराय जावन हुबळी आनी धारवाड ह्या तेंच्या 2 महानगरा खातीर उदक कमी पडटा तें उदक वळोवपाच्या नदरेंतल्यान तेंच्यांनी चाचपणी आसा ती सुरू केल्लेली आसा. आनी पयलो म्हत्वाचो टप्पो तेंच्यांनी पार केल्लो आसा तो म्हणजे म्हादय पाणी वाटप लवादान जो निकाल दिल्लो आसा त्या निकालानुसार तांकां रिवायज डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करपाक जाय आसलो तो तेंच्यांनी करून ताका सेंट्रल वॉटर कमिशनाची मान्यता मेळिल्ली आसा. आतां फुडें हे काम जे आसा हे व्हरपा खातीर तेंच्यांनी तशी सुरवात केल्लेली आसा. एका अर्दान आमचे गोंय सरकार आमकां सांगता की आमी म्हादयचें रक्षण करपाक सज्ज आसा. पूण म्हाका दिसता की आमी जर अशी घाळपणां बाळगून जर रावात आनी एकंदर आमची जी सर्वोच्च न्यायालया समोर आनी ट्रायब्युनला समोर ज्यो केसी आसा, स्पेशल लीव पिटिशन फायल केल्लेले आसा ते व्यवस्थितपणान मांडपाक जर आमी अपयशी थारले जाल्यार ताचे दुश्परिणाम जे आसा ते गोंयच्या वर्तमान आनी भवितव्यात जातले. आमी विसरपाक जायना की कर्नाटकांतले जे मोहन कतरकी आसात तेंचे कावन्सील आसा
आणि त्यांचे सगळे जे वकिलांची फौज आसा तांकां पुराय कळसा, भांडुरा, हलतर आनी सुर्ला ह्या नाल्याची कल्पना आसा. तेंच्यांनी त्या वाठाराक भेटी दिल्लेल्यो आसा. ह्या अर्दान आमचे जे वकिलांची फौज आसा तांकां ह्या प्रश्नाची गांभीर्य ना आनी तेंच्यांनी हे गांभीर्य जर हाडूंक ना, त्या वाठाराक भेट दिवंक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर विराज कामत. कला अकादमीच्या पंडित मनोहर बुवा शिरगांवकर स्मृती राज्यस्तरीय भजन स्पर्धेचो निकाल जाहीर जालो. दादल्यांच्या गटात लक्ष्मी मंडळ सावयवेरें हाका पयलें इनाम मेळ्ळां. बायलांच्या गटात विद्यावर्धक मंडळ दिवचल हांकां पयलें इनाम फावो जालां. जाल्यार बाल कलाकार गटात शांतादुर्गा बाल भजनी मंडळ बानोड्या फोंड्या हांगा पयलें इनाम फावो जालां. हे भायर हेर वैयक्तीक इनामाय जाहीर जाल्यात. कला अकॅडमी गोवा आणि मनोहर बुवा शिरोडकर स्मृती स्टेट लेवलाचेर भजनी स्पर्धा 2023 आणि 24 हांच्यांनी आयोजीत केल्ली. तातूंत 3 कॅटेगरीज आशिल्ल्यो, त्यो म्हटल्यार बाल कलाकार, महिला कलाकार आणि पुरुष कलाकार अश्यो 3 कॅटेगरी आशिल्ल्यो. आनी तेजो निकाल पत्र जे काल राती आयिल्लें आसा, लेट ताचो रिजल्ट जाल्लो आसा, तो म्हटल्यार असो की बाल कलाकारांच्या हातून 4 बक्षिसां आसा. ती म्हटल्यार पयलें बक्षीस फावो जाला 25,000 श्री शांतादुर्गा बाल भजनी मंडळ फोंडा हांकां जाल्लेलें आसा. दुसरें बक्षीस फावो जाला 20,000 ते श्री कृष्णा नागझरकर बाल भजनी मंडळ भोमा फोंडा हांकां. तिसरें बक्षीस फावो जाला तें म्हटल्यार 15,000 श्री शांतादुर्गा हायस्कूल बाल भजनी मंडळ डिचोली हांकां. आनी चवथें बक्षीस फावो जाला 10,000 संगीत शारदा विद्यालय मंदिर तिसवाडी हांकां. जाल्यार दुसरें जें आसा तें म्हणजे पुरुष कलाकार ह्या कॅटेगरीन पयलें बक्षीस फावो जाला तें म्हटल्यार 75,000 श्री महिला भजनी मंडळ सावयवेरें फोंडा हांकां. दुसरें बक्षीस फावो जाला 50,000 दाडेश्वर मुळवीर कला आणि सांस्कृतिक मंडळ विनोडा पेडणे हांकां. तिसरें बक्षीस फावो जाला 40,000 श्री सातेरी केळबाय कला आणि सांस्कृतिक मंडळ डिचोली हांकां. चवथें बक्षीस फावो जाला 30,000 श्री आजोबा कल्चरल एसोसिएशन केरी सत्तरी हांकां. आनी तिसरें जें आसा तें म्हटल्यार महिला कलाकार, तातूंतल्यान पयलें बक्षीस जें फावो जाला तें म्हटल्यार 35,000 विद्यावर्धक मंडळ डिचोली हांकां. दुसरें बक्षीस फावो जाला तें म्हळ्यार 30,000 श्री शांतादुर्गा महिला भजनी मंडळ खांडेपार फोंडा हांकां. मागीर तिसरें बक्षीस फावो जाला 25,000 श्री बेताळदेव महिला भजनी मंडळ खांडोळा फोंडा. आनी चवथें बक्षीस जें आसा तें 20,000 श्री रामनाथ दामोदर भजनी पथक चिखली हांकां ही बक्षिसां फावो जालेली आसा. आनी अशे हे 3 गट आशिल्ले, महिला, पुरुष आनी बाल कलाकार हांच्या मदीं ही स्पर्धा स्टेट लेवलाचेर जाल्ली. आनी तांची ही जी अपडेट्स आसा ती आयज आमी तुमकां दिल्लेली आसा. जाल्यार पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नरेंद्र भाई सावयकर, NRI कमिशनर,
तुम्ही बागायतदार संस्थेचे अध्यक्ष जाका आतां 60 वर्सां जातात. तुम्ही संजीवनी साखर कारखान्या संदर्भात सरकारान बी कमिटी नेमल्या, ताजे संदर्भात अध्यक्ष आसात. सो एडिटर्स टेक हे कार्यावळीत आमी अशे तरेचे विशय घेतात जे ज्वलंत प्रश्न आसात आनी संबंदीत व्यक्ती उजवाडान आसा जी कितें कितें काम करता हाचेर एक फोकस पडचो असो आमचो आवेस आसा. सो म्हाका सुरवात करून दिसता NRI कमिशनर. NRI म्हणलें की आमच्या दोळ्या मुखार येतात गोंयचो पळय एक मोठी लोकसंख्या गोंया भायर आसा आनी आतां मोठे संख्येन लोक भायर वतात. सो ह्या आनी ते जगभर फैलावतात. पयलीं आखातानच आसता.